what is the culture of Goa तुम्ही तुमच्या फोटोग्राफीतून दाखवलेले आसा. And congratulations for all the photographers ज्यांचे फोटोग्राफी हांगासर आयल्या हांच्या खातीर हांव मनापासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमची तोखणाय करी तितकी थोडी त्या खातीर हांव खरोखरूच तुम्ही वेगवेगळ्या फाटल्या 3 वर्सां म्हणजे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या ल्हानशा जागेत सुद्दां ऑर्गनायज केले आनी एक फोटोग्राफी इज वन प्रोफेशन म्हणून भुरग्यांच्या मदीं नवीन फोटोग्राफर क्रिएट करपा खातीर सातत्यान हाडले. इट इज अ पॅशन तशें पळोवंक वचत जाल्यार कारण एकदां आपल्याक कितले पयशे मेळटले हें काम करून हाची पर्वा न करता जेन्ना काम केलां खरोखरूच सांगता. सर्वेकर अतुरी व्हेरी सिनियर हांव गणेश शेटकर आतां कितलींच वर्सां जालीं म्हणजे ह्या प्रोफेशनान म्हाका कितले पयशे मेळटले हेची पर्वा करिना बट ते जस्ट दे आर डुईंग फोटोग्राफी आनी मागीर पेपरा खातीर फोटोग्राफी करपी करीत आसा. ताका समाधान केन्ना आपलो कितलो बरो फोटो आपूण काडलो आनी तो खंय तरी पेपरार हायलायट जालो दॅट इज समाधान. एकदां खरें म्हणजे त्या पत्रकारान जी ती बातमी हाडल्या तेजें नांव येता फोटोग्राफ काडटा तेजें नांवूच येना ताकाच खबर आसता हो फोटोग्राफ हांवें काडला म्हणून. पण थोडेच जाण जे आतां डिटेलान मिडियात वचूंक लागल्या तांकां खबर आसता की हो फोटोग्राफ कोणी काडला तो तेजे फोटो बाय म्हणून नांव बरयल्लें आसता. कारण रुटीन पब्लीक फक्त तेजी बातमी वाचली सोंपली आनी जे आमचे संपादक ते हे बसलेले आसता पळय डेस्क हे तो आपली जाय तशी गोविंद म्हणटा ती जाय ती लायन ती तो बरयता. ओके ताका जाय तशी लायन ती तूं बरयत आसता म्हणटा. बट तो फोटोग्राफी जेणे हाडला तो एक फोटो बाय म्हणून एक तांचें नांव येता. हांव खरोखरूच म्हणजे थोडे जाण वेगवेगळे फोटो कॅप्चर करता आसतना आपलो जीव धोक्यात घालून म्हणटा ताचे फोटोग्राफ्स मेळोवपाचो खूब मोठी प्रयत्न करता तांचे फोटो पब्लिसिटी जाता. हांवें मुद्दामूच कळपाक जाय म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी गोंयांतले वायल्ड गोवा म्हणजे खूब पब्लीश केले. 450 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स ज्यो कॅप्चर केल्यो पराग आंबेडकरान तो बूक आमी ऑलरेडी पब्लीश केलो आनी तो बूक व्हेरी मच म्हणजे खूब जाणांनी तो बूक एप्रिसिएट केलो. इतक्या बऱ्या पद्दतीचे बर्ड्स आसा. हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की अशा पद्दतीचे हांवें फाटलेय फावटी जर्नलिस्ट असोसिएशनाक म्हटलें की तुम्ही असो जर कन्सेप्ट घेवन जर आमकां फोटोग्राफी करून दिता आसत जाल्यार वी आर रेडी टू बेर द कॉस्ट. म्हणजे तो कन्सेप्ट घेवन तुम्ही सांगले की बाबा आनी एसोसिएशनाक दिवपाक आमकां कांयच हरकत ना जेन्ना इंडिविज्युअलाक दिता ताच्या पेक्षा बाबा दीस इज द कन्सेप्ट ऑन द एनवायरमेंट इंटू द फोटोग्राफी ऑफ बोथ एनवायरमेंट इंटू द फोटोग्राफी ऑन द वायल्ड आपले कॅन ऑल ओवर वायल्ड लायफ सेंच्युरीज. ओके किंवा बाबा आमी आतां नवीन बुक्स काडटा आमी एक्चुअली बूक आमी काडला म्हणजे आमी ऑलरेडी रायट्स घेतला एकट्या कडल्यान म्हणजे टेम्पल्स 7 टेम्पल्स ऑफ गोवा. हे टेम्पल्स कशे आसा ह्यो एक आपलो जेन्ना उत्सव आसा तेन्ना ते टेम्पल रंगयता आनी सजयता तो तेन्ना फोटो मेळप खूब कठीण आसता. तेन्ना आतां फॉर एक्झाम्पल साळांतलो म्हटलो आसत तर आमचो हो आसा तुळशीदास ताकाच मेळटलो. आतां 70रीचो खंयचो जाल्यार गणेशाकूच मेळटलो. पण ते सगळे लागीं करून जर तेजो बूक तयार करी जाल्यार इट इज डिफरंट टेम्पल्स ऑफ गोवा चर्चीज ऑफ गोवा आमी पळयता जाल्यार ब्युटिफूल टेम्पल्स तशेंच ब्युटिफूल चर्चीसूय आसा. पण तेन्ना फोटो मेळप हो तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. त्या खातीर अशी जर थीम दवरून तुम्ही हो जर प्रोजेक्ट दिलो सरकारा कडेन आय टेल माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑल द एक्सपेन्सीस ताजो तो आमी बेर करूं शकता आनी आमी म्हणूं शकता की गोवन फोटोग्राफरांनी तो केल्लो आसा. तिसरी आनी लास्ट गोष्ट उरता उरली ती तुमचे ऑफिस इन दीस प्रिमायसीस. म्हाका खबर आसा दीस मायट बी द लास्ट प्रोग्राम इन दीस प्रिमायसीस बट तुमकां बरी प्रिमायसीस दिवपाक जाय. हाच्या खातीर हांव प्रयत्नच आसतलो फुडल्या तुमी हांगांतल्यान शिफ्ट जाल्या उपरांत 1 ते 3 4 म्हयन्या भितर बऱ्या जाग्याचेर तुमकां खंय तरी प्रिमायसीस पणजी आनी सरावंडींग प्लेसीस जाता तितके बेगीन दिता जेणे करून तुमी तुमचे ऑफिस गॅलरी सेटअप करपाक शकतले जेणे करून तुमचे प्रोग्राम जशे आसा तशे कंटिन्यू करपाक शकतले. हांव चड वेळ घेयना आयच्या वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या दिसा सगळ्या गोंयच्या फोटोग्राफरांक शुभेच्छा व्यक्त करता. तुमी ह्या प्रोफेशनान आनीकूय बी बरे एक्सेल करचे आनी वॉट एवर द हेल्प फ्रॉम द गव्हर्मेंट फ्रॉम माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आमी म्हटलें की बायक दिता कॅमेरा दिता डे टू डे आमकां तितून एड ऑन करपाचें आसा. डेफिनेटली तुमची सजेशन तुमी डिपार्टमेंटाक दिवची. बट सांगता आसतना म्हाका एक खूब खोस भोगता ऑपोजिशन लिडरान सांगलें तो टॉट मारपाक सोडिना अभिनंदन ती संवय आजुनूय ताका मातसो भायर सरूंक ना. पण एनी हांव हे ऑफिस जे आसा हे म्हाज्याच टेन्युअरान दिला ह्या मोठ्या अभिमानान करता म्हाका गर्व आसा.
ओके तांकां बायक दिवपाची स्कीम हांवें फक्त अनाउन्स करून सोडूंक ना म्हणजे फुडल्या बजेट रिकवरी तांकां बायकूय दिल्यो इवन दो कॅमेराय दिले आनी लॅपटॉपूय दिले दोज आर एलिजिबल स्टेप बाय स्टेप आमी एवरी इयर दीत आसा इन फ्युचर इन्फॉर्मेशनाची आमची स्कीम जी आसा पळय ती अशीच कंटिन्यू उरतली इवन दो वी आर रेडी if you are organizing different kinds of the workshop we are ready to support you आमकां नवीन फोटो जर्नलिस्ट हे जावपाक जाय नक्की लोकांनी येवपाची गरज आसा आनी सातत्यान अशा पद्दतीन हांव परत एकदा वर्ल्ड फोटोग्राफी वी कंडेम दिस अटॅक जो पारोल युनिवर्सिटी पळयता पारोल युनिवर्सिटी थिंगा सनसेट पॉयंटाक पाव जालो पूण आज हे भायले लेबर इतले सारखे सॉरपी थिंगा म्हाका दिसता ते भाजी एक लिकर आउटलेट थिंगा शेंबरांनी मायज लोक थिंगा सॉरपीन जाम जाता हे जाम जावन थिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जाता वी हॅव टोल्ड पारोल युनिवर्सिटी की यू कॅनॉट इंडल्ज इन सच टायप ऑफ गुंडागिरी वेर यू आर लीड टू असॉल्ट आणि स्ट्रिक्ट विजील नीड्स टू बी टेकन नाईट पेट्रोलिंग नीड्स टू बी डन आणि जो तो पडटो सॉरपॉट इंकिता थिंगा म्हाका दिसता तेका सारखे परमिशन आहाय काय कितें हेजेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय नाल्यार ते लायसन्स सस्पेंड करून उडोवपाक जाय 100 ते 150 आउटसायड पारोल युनिवर्सिटी जे लिकर आउटलेट आहा थिंगा ते बसताय सॉरपिताय आनी हे लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आज दिस इज नथिंग न्यू सॉरपीन ते थिंग सनसेट पॉयंट गो आहा सनसेट पॉयंट दुसरे वयताले पयले आनी हे दिसताय आनी हे दिसोन थिंगा ते आख्खे बुडले आख्खे म्हाका दिसता इट इज द पारोल युनिवर्सिटी हॅज टू बी ब्लेम्ड and whatever needs to be done, attacking police officers when they are going on duty. I spoke to the PI, SP as well and tried to inquire. We were looking at it, several people were caught as well. And म्हाका दिसता हे law and order situation विधानसभेच्या नंतर we've seen so many incidents increase जायत आसा ह्या पुलिसांक पडोवंक ना ह्या सरकाराक पडोवंक ना आनी इट इज अ कंप्लीट फेलियर in that comes under Kungolim police station थिंगा शॉर्टेज आहा ऑलमोस्ट 30 स्टाफ आणि 30 स्टाफ आम्ही मुखेलमंत्री झाले रोकडो धाडलो अजून तेसली खबरो काय ना स्टाफूय ना गाडी सारक्यो ना सो म्हाका दिसता पेट्रोलिंग इज द नीड ऑफ द आर अँड द पुलीस वेर एवर ऑल्सो दे आर फेलिंग दिस हॉटस्पॉट्स नीड्स टू बी आयडेंटिफायड लॉ अँड ऑर्डर इफ यू लुक वी कॅनॉट अफोर्ड दिस टायप ऑफ असोल्ट फाल्यां हे सगळे एकट्यान पुलीस स्टेशना भितर वचोन अटॅक करतले इतली परिस्थिती जाल्ली म्हणजे त्या भिरांत ना अरे लॉ अँड ऑर्डर चोड पुलिसाचीय भिरांत ना So this is it's a shameful episode that happened, and definitely investigation is in process. And म्हाका दिसता strict तेजेर action जावपाक. प्रेसिडेंटाकडे तुम्ही थंयसर दिसोंक ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसटी लिडरांची सगळ्यांची एक मिटींग जाली काल तवडकर बीन गेल्ले कशें आसा एसटी लिडर कोण कितें आहा तें म्हाका कांय खबर ना कोणीन कितें काम एसटी लिडर बेश्टेत म्हणले म्हणून तें जायना तेंचें काम खूब म्हत्वाचें आसा प्रत्येक जाण आपल्याक जाय ही लोकशाही आसा डेमोक्रेसी आहा कोण कोणा कडेन वचपा खातीर कोण हाडोवपाक शकना जे कितें गेल्ले आहा बऱ्या खातीर गेल्ले आसा अशें आमी समजुया आनी आमचे समज एकामेका बरोबर तेंको आसता